नव्या फ्लायट ड्युटी टायम लिमिटेशनाक लागून फाटले 6 दीस इंडिगो एअरलायन्स कंपनीचो घुसपागोंदळ. शेकड्यांनी फ्लायटी विमानतळाच्या फ्लायट पार्किंगात उबी आसात. परिस्थिती सारखी जावंक आनीक 4 ते 5 दीस लागतले म्हूण माहिती मेळटा. सध्या दाबोळे सावन हैदराबाद, मुंबय, नवी दिल्ली, बेंगळूर, अहमदाबाद, पुणे, कोची, इंदोर, कोलकाता, रायपूर ह्यो फ्लायटी रद्द जाल्यात. सगळ्याक येवकार सद्याक आमी आसा गोंयच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आनी आमी जाणा कितलेशे दीस जाले इंडिगो फ्लायटीचे एक मेजर क्रायसीस जावन पडिल्ले. वेगळ्यो फ्लायट्यो कॅन्सल जाताल्यो आनी लोकांक लागून खंय तरी बोवाळ पडटालो. पूण आयज आमी पळयता आफ्टर येस्टरडेज इन्सिडेंट खंय तरी DGCAन एक तांकां सूट दिल्ल्या कारणान खंय तरी ऑपरेशन्स आर कमींग टू नॉर्मल. सद्याक तरी नॉर्मल जावन 37 फ्लायट्स जी आसा आयच्या दिसाक चलपाच्यो. सद्याक तरी 14 कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. बट समहाव काल 31 फ्लायट्यो कॅन्सल जाल्ल्यो आनी मोठो बोवाळ पडलो. आयज खंय तरी सिट्युएशन इज लिंपींग बॅक टू नॉर्मल आनी सद्याक 14 फ्लायट्यो कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. खंय तरी एअरपोर्टान आपलें एक इंटरव्हेन्शन घालून हांगा फाटल्यान लोकांक बसपाची सुविधा करून दवरिल्ली आसा. काल बोवाळ पडिल्लो, कोणाक काय बसपाक जागो नाशिल्लो. आयज खंय तरी भितरले सीट्स काडून भायर दवरल्या, लोकांक बसपाक सुसेगाद तरी मेळटा. आयज जरी आमी पळयत कावंटराचेर सुद्दां गर्दी कमी आसा आनी खंय तरी कन्फ्युजन जें काल लोकांच्या मनान आशिल्लें आयज खंय तरी हें अख्खें सिट्युएशन ओपन जावन लोकांक खंय तरी अवेरनस जावन आयज सद्याक सिट्युएशन इज लिंपींग बॅक टू नॉर्मल. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान बेंगळूर, चेन्नई, भुवनेश्वर, बडोदरा, हैदराबाद, मुंबय, दिल्ली वचपी 10 फ्लायटी रद्द जाल्यात. काल काही पॅसेंजर सुद्धा असे उलयताले, आमकां इन्फॉर्मेशन नाशिल्ले की त्याच्या खातीर खंय तरी आमी येवन हांगा बसले म्हणून. पूण सध्या तरी मोपा एअरपोर्टाचेर जे पॅसेंजर आसा इंडिगो फ्लायटांतून ट्रॅव्हल करपी काही फ्लायट कॅन्सल जाल्या कारणान तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लेले आसा. त्या खातीर खंय तरी आतां सध्या तरी थंयसर रश आनी कांयच दिसना अशें सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.